नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. समेस्त आमच्या दर्शकांक सांगपाक खोस भोगता की आमच्या गोमंतक टीव्हीक आयज 4 वर्सां पुराय जालेली आसा. फाटली 4 वर्सां सातत्यान तुमी आमचेर असोच मोग दाखयलो. आमी सातत्यान ज्यो तुमकां बातम्यो सत्याची पडताळणी करून तुमच्या मेरेन पावयल्यो हाचेर विश्वास दवरून तुमी सुद्दां तश्योच आमकां प्रतिक्रिया दिल्यो. भविश्यांत सुद्दां ही विश्वासार्हता कायम तिगोवन दवरून तुमच्या मेरेन अश्योच खऱ्यो आनी विश्वासाच्यो बातम्यो पावोवपा खातीर गोमंतक टीव्ही वावुरतलो अशीच आशा बाळगून आनी अशें उतर दिवन सुरू करता गोमंतक टीव्हीच्या ह्या आवाज गोंयचो बुलेटिनाक. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयच्या कारंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूचे आसात चड प्रमाण. गोंयच्या विद्यापिठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान आयला उक्ताडार. हे सगळें चल्लां लोकांची दिशाभूल करपाचें कारस्थान रापणकारांचे गाराणें. नाकेरी बेतूल फाटल्या वर्सा एका बारूद बंकरात जाल्लो व्हडलो स्फोट उपरांत केपें न्यायालयान पुरायपणान बंद उडोवपाचो दिल्लो आदेश आजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली जिवाची हुस्को. सांजुयेदे आरियल वाठारांत रातयाच हायट बॅरिडेड हाडून उबारिल्ल्यान बस सेवेत आयली आडखळ. गांवांत बशी येतल्यो कश्यो, भुरगीं इश्कोलाक पावतलीं कशीं, तिरकल्ले थळावे मागतात जाप. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतलो गोरवांचो गोठो बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो करीत पालिकेन तो मोडपाच्यो हालचाली केल्यास सुरवात. गोठो काडात ना जाल्यार ते मोडटले. पालिकेन गोठ्याच्या धन्याक दिल्या नोटीस. चिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांदकामाक मेळ्ळ्या स्थगिती. प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली 8 जानेवारीक. मेळ्ळ्या म्हायती. एका तेंपार गुन्यांवकारी घडणुकां खातीर फामाद आशिल्ल्या बायणा दर्याचे बदल्ले रुपडे. फुडाराक आनीकूय नवे प्रकल्प हाडून दर्यादेग करतलो सोबीत, सांगता थळावो आमदार संदर्भ आमोणकार. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या कारंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसता. गोंय विद्यापिठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान अशें उक्ताडार आयला. नेमान हें नुस्तें खाल्लें जाल्यार भलायकेचो धोकोय निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी दिल्ल्यान लोकांनी लेगीत भंय उक्तायला. जाल्यार हे सगळे दिशाभूल करपाचे प्रकार चल्ला. नुस्तें खोल दर्यांतल्यान येता. आमी नुस्त्यांची कांय पोसवण करिनात. ह्यो पुर्वजांच्यो रापण्यो आजून मेरेन चालूच आसा आनी भविश्यांत ह्यो चालूच उरतल्यो. सुमार 100 वर्सां जालीं कोणीच कागाळ केल्ली ना. आतांच कित्याक तिडकल्ले रापणकार जाप मागतात. गोंयच्या करंजळी दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसता. गोंय विद्यापिठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान अशें दिसून आयला. नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्या. ह्या अभ्यासात सादारणपणान खावपी जायत्या नुस्त्यांच्या जातींनी धातूचे प्रमाण परवानगी योग्य मर्यादे परस चड आशिल्ल्याचेय दिसून आयला. दर्यादेग वाठारांतले नुस्तेकार आनी नुस्तें खावप्या खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल. गोंयच्या शारी दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नुस्त्यांचे सुरक्षेचेर चड बारीकसाणेन नदर दवरपाची गरज आसा अशें संशोधनात म्हटलां. ह्या अभ्यासात चडशा नुस्त्यांच्या खास करून बांगडो आनी ताल्ले ह्या सारख्या 11 प्रकाराच्या नुस्त्यांनी धातूचे प्रमाण चड आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. पूण आता ह्या अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर नाराजगी उक्तायला. करंजळेचे नुस्तें खावपाक सामकें सुरक्षीत. लोकांची दिशाभूल करची न्हू. नुस्तें खोल दर्यांतल्यान येता. आमी नुस्त्याची पोसवण करिनात. ह्यो पुर्वजाच्यो रापणी अजून मेरेन चालूच आसा आनी आसतल्यो. हे अशे अहवाल दिवन गोंयचे रुचीक जेवण शीत आनी नुस्तें कडयेचेर लेगीत हावळ येतली. आतांच कित्याक ही नाटकां? आमी हांगा कोणाचीच मनमानी करपाक दिवचे नात. रापणकार हट्टाक पेटल्यात. ते नुस्तें आमचे घरांतले मारना. ते आतां माल वणसाण ते दिल्या दोगां मालसाण सगळें एक नुस्तें जाता. आमचे घरांतले बिचाचे कित्याक घालना तेणी? आमी 100 वर्सां मागीर कोणें कंप्लेनूच करूंक ना मरे नुस्त्याचे. आतां फर्स्ट टायम आमी पळयता ते आमकां जबाब दिनो. घरांतले कोणाक मेवना पळय ते न्हू आमकां जबाब दितो. 2 म्हयने जाले आतां आमी नुस्तें मारता. ताल्ले बांगडे दर्याले आमचोच दर्या. आख्ख्या दर्यान नुस्तें येता. पोंच्या खुंयचे दर्यान लो टायट हाय टायट नुस्तें एकाच जाग्यार आसता. आमी पोसलां धरून कारण प्रूफ दाखोवया कोणाचे बांगडे कोणाचे हितून कितें आहा पळय ते खुंयचे कितें आहा पळय ते. म्हजें नांव फ्रांसिस्को वाज, प्रेसिडेंट ऑफ द कारंजले रापणकार. आयचो मुद्दो कितें आहा कितें आयज सोशल मिडियाचेर एक हे येयल्या की कारंजले फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हणून. आनी हो स्टेटमेंट
आमच्या गोवा युनिवर्सिटीच्या हेणी केल्या हे कारंजाल्यांचें नुस्तें इज व्हेरी सेफ, खावपाक बरें हेल्थी. हे पळय कोण कोण येवन लोकांक मिसगायड करता आनी आमी तुमकां प्रूफ करून दाखयता हे कारंजाल्यांचें नुस्तें कशें सेफ पळय तें. आतां गोवा युनिवर्सिटीच्या स्टुडंटान खंय ती स्टडी केल्या खंय मायक्रो प्लास्टीक तितून हे नुस्तें हें करता म्हणून तेच्या पोटान आसता म्हणून. आतां ताल्ली बांगडो दुसरे फीश म्हणटा ते तितून मायक्रो प्लास्टीक चड आसता म्हणटा, मेटल चड आसता. तेंच नुस्तें हिंगा कारंजाल्यांचेंच नुस्तें हें आहा मेटल चड आसता. आतां पळय नॉर्थ टू सावथ हाका आख्खो सिया दीस इज युरोपियन सियान सुद्दां हें नुस्तें आतां क्लोज टू द शो. आनी अशें जावंक शकना ना. लोकांक बेश्टें मुजिवेशन करूंक उपना, लोकांक मिसगायड करूंक सोदना. गोंयचें स्टेबल आमचे शीतकोडी फीश करी आनी हें तर तुमी जर लोकांक तर हें करता हें सारकें न्हू. तुमी स्टुडंटांक पळय हें घेता प्रोजेक्ट घेता आसतना ती स्टडी करता. स्टडी केन्ना फायनल कोण प्रोफेसर इनचार्ज आसता तेजें हें दिवपाक आनी तेच प्रोफेसर मार कितें करता पळय हे मिसगायड करता लोकांक गोंयच्या. कारंजालेचे फीश म्हणून हे ना, आख्खे गोंयचे फीश पळय ताल्ले कारंजालेच म्हणून येना, ताल्ले बांगडे कारंजालेच म्हणून दुसरे नुस्तें कारंजालेच म्हणून येना. हे युरोपियन सियान सोटे येता, हाय सियान सोट्या येता हे नुस्तें सगळे नुस्त्याक मेटल आहाच, लेस मोर ओ लेस आहाच. तेचें जेवण कितें रॉक्सी वचपाचें हे नुस्तें हे दर्यांतलें खावपाचें, सी सेल्स खावपाचें तेचें नुस्तें तोहलें, जें फूड तोहलें. लोकांक बेश्टें मिसगायड करना. अमानियल पब सेक्रेटरी एसोसिएशनाचो. पयलीं सद्दां गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां ह्यो रापडी आमच्यो 100 वर्सांच्यो पुर्वजाच्यो सगल्यो पुर्वजाच्यो रापडी ह्यो म्हाजे घारापायचे घारापाय तेज्या वेळार पांयचे पांय चलय आतां आमी चलयता, पूण फुडें आमची भुरगीं चलोवंक शकता. आतांच तुमकां तें आयन मेवलें तें हितून नुस्तें येता खंयचें आमी क्रिएट करता. वी डजंट क्रिएट दॅट न्हू. तें येता भायर डीप सी युरोपियन सियन्सान येता. जितलो उपरा वर जितलो नुस्तें येता हायटायट्स चालू वाटता ते भाशेन तें नुस्तें येता न्हू. तुमकां फकत तें मीठ तुमकां आतां हो प्रायम एरिया म्हूण तुमकां खबर आहा. आय डोंट नो गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता पळय तुमकां तो कितें करपाक जाय किंवा पयलेंच आमी सांगलां आमकां कॉन्फिडन्सान घेया. सो देर इज अ एवरी रिजन देर इज अ सोल्युशन आनी तें कितें करपाक जाय तें कॉन्फिडन्स घेवन आमी सगळें उलयतले कितें आहा तें. आतां आमच्यान कांयच उलोवंक जायना. ह्यो नाटकां तुमी करूंक वचो नाका. डोंट थिंक दॅट वी आर गोइंग टू गिव यू दॅट डू एनीथींग ओवर हियर. इतलें सांगता तुमी कितले केदें स्ट्रॉंग जाया. हिंगा आमचे देरवाटो आमी पळयले, आमकां कितेंच करून तुका दिवपाक कोणूय जावं तो केदो व्हडलो मिनिस्टर जावं तो, वी डोंट केअर फॉर एनीबडी. कित्याक की आमी रापणी केल्या, आमचे हितून रापणी केल्या, आमचे कुस्तार रापणी केल्या, आमी आमचे कोश करून ते रापणी केलेल्यो आहा. सगळे हिंगा ते पोट भरता, हजारांनी लोक हिंगा पोट भरता, माना हिंगा लोक पोट भरता. तेच्या तुमी पोटार हाडूंक येता जाता जाल्यार तुमी सांगा आमचो कॉन्फिडन्स घ्या, आमी सगळें करून घेता तुमकां. तुमी कितें आहा तें आमचें पयलीं सोल्युशन कितें आहा तें रिजन आहा आमचें कितें तें आमी सॉल्व करुया. जाता बसोन उलोवंक जाता सगळें कितें करूंक जाय पळय तें. कितें तुमी कांयच्याय करता तुमकां पावर आहा कितें करून कांयच करूंक मेळपाचें ना. हांव उलयतां तें कांयच करूंक मेळपाचें ना असो हांव केन्नाच उलोवना पयलो. हांव सांगता तुमकां हिंगा पयलें आमचें कितें आहा तें पयलें पळया. हिंगा येवन पळया कितें मेवता कितें मेवना. पयलें हिंगा आतां हिंगा सिवेज पासून सोडटा तें कोण गव्हर्मेंट पळोवंक येता हिंगा. आमी मातसो तो इश्यू करूं जाल्यार ग्रीन हितून दी जाल्यार आमचे ते पॉयंट आमचे फायल भायर वयता की वॉट इज द यूज ऑफ डुईंग ऑल दीस थिंग्स. आनी हाटी ते पॅक आमी हाटी सगळें ते भायर टायम आमी ते अशें काडलेले ते ऑब्जेक्ट सगळें भायर उडयले कित्याक ते हॅव गॉट द पावर. नुस्तेकार वचून नुस्तेकार लो पडटा नुस्तेकार लो पडी न्हू आमी ऑफिसी म्हणून कितें तुमी सगळें ऑफिस म्हणून लो पडचे म्हणून आमी सगळें खारवी म्हणटा खारवी कितें खारव्यांक गेली वा तो कोणाक गेली वा तुमी तेमकां लो पडचे दोत्ता. दॅट्स नॉट फेर. आमी नुस्तेकार म्हणून जाणा तुमी. आतां एक सांगता तें आयका तुमकां. आतां इतले तुमी गव्हर्मेंट आतां आमकां पळय हे दिल्यो बोटी आहा लाखाची 30 लाखाची 40 लाखाची बोटी आमच्यो रापणी आहा तेका तुमी इन्शुरन्स कित्याक दिना. वाय नॉट गिविंग द इन्शुरन्स टू दीस थिंग्स. फिशरी डिपार्टमेंट तुमी हितून वचा म्हणटा मानेचे इन्शुरन्स करूं आमकां मानेचे इन्शुरन्स करूंक कितें फायदो आहा. आमचे रापणी आमचे 5 मिनटान आमी बोर येता. आमकां हे इन्शुरन्स दिया रापणी इन्शुरन्स दिया. हाले कोण उजो पेटलो आमकां 30 लाख आतां हाटील बाणावले सकाळचेर आसले पळय. आय हर्ड दॅट. आतां गव्हर्मेंट तो कॉम्पन्सेशन मारता. वॉट गव्हर्मेंट गिव्हिंग द कॉम्पन्सेशन टेल मी. ओके दॅट्स इट. इतलेंच हांव तुमकां एक सांगता लास्ट. गव्हर्मेंटाक कांयच म्हणना. ओन्ली थिंग एनी प्रॉब्लम टेक अस इन द कॉन्फिडन्स. We'll talk. For every reason, there's a solution. We'll see what is going to happen.
That's simple. Thank you very much. Have you done any kind of study on the contamination of fish in Goa? Yes. You are also an Yes. expert Yes. on fisheries. Yes. I did it. This area also I did it. We did it both Mandvi and Zuari. Extensive study Oh, on so the river on the as fishes. well as the sea, You see, you have yeah. done it. Okay. We have done it, and specifically for the contamination, we've already published this work also at Chikalim, Sangpal Bay. We did it quite detailed study for extensive study, and as far as the heavy metal contamination in the waters of Goa or in the Goan waters, yes, there are the elevated level of the contamination. Specific points may be there where there is a alarming also. Okay. It is What not do you mean by alarming? alarming means there is a prescription level of some metals Consumption for humans. human consumption. So there is a you mean to prescription. say alarming means some kind of fish available in some part of the sea or river is not to eat. Because it is very, very harmful to the body. Yeah, if you eat that once in a while may not have That problem. but if you are specifically collecting every day from there and consuming regularly from there, because what happens, as we know that the contamination of these metals in water are very less. Okay. Very less. Okay. But when fish consumes it, it filters it and it get accumulated in the fish, either Tisreo or Kubeo or Shinario or fish. So it get accumulated. What is this heavy metal? Heavy metals are nothing but, for example, cadmium, copper. These are some of the, mercury is there. So these are some of the metals which in minor quantity are also required it, but if it is more than what is required, then it creates the problem. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या वर्सा नाकेरी बेतूल वाठारात एका बारूद बंकरात स्फोट जाल्लो. त्या उपरांत संबंधितांनी खर दखल घेत हे बारुदाचे बंकर बंद उडोवपाचो आदेश जारी केल्लो, पूण ही दखल फक्त लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपा खातीर आशिल्ली काय कितें? आयज मेरेन वाठारांतल्या ह्या धोक्याच्या बंकराचो प्रश्न तडीक लागनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी धोको उक्तायला. नाकेरी बेतूल वाठारात फाटल्या वर्सा आर्म्स एंड एम्युनिशन गुदावांत स्फोट जाल्लो. हे प्रकरण कोर्टात लेगीत पाविल्ले. बंकरात उरिल्लो म्हाल पावसा आदी खाली करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो. मात अजून मेरेन ह्या सुवातेर आशिल्ल्या बंकरात बारूद तशेंच आशिल्ल्यान थळाव्यांनी जिवाचो हुस्को उक्तायला. हांगा फकत दुखलादुखलीचें राजकारण चल्ला. गोंयच्या जमनींचो पुरायपणान गैरवापर चल्ला. आतां परत स्फोट जावन कोणाच्या मरणाची वाट पळयता वय? लोकांचो जीव फकत 2 लाखांचोच? आमच्या वाठारात असल्यो घडणुको परत खपोवन घेवचे ना. आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. मी म्हणटाले एम्युनिशन आसा, पयलीं ताणी एक बांदिल्लो आनी आतां 2 बांदल्यात. एक फुटलो, एक तसो आसा, ताकाय परमिशन ना. जाल्यार आज पळय गव्हर्मेंट रिपोर्ट सगळी शेकां काय किंवा क्लब सील केल्यात इलिगल म्हणून बेकायदे. हे कित्याक जावना अजून? तातूंत तो माल काडूं ना कित्याक? होच प्रश्न कलेक्टराक विचारलो. कलेक्टर कितें बरलो? तशें तें काडपाक जायना म्हणटा. ताका ऑथॉरिटी आसता. कोण ऑथॉरिटी? जाल्यार आमकां ऑथॉरिटी कोण तें सांगपाक जाय न्हू. कलेक्टर कोर्टान दिल्ली सुद्दां जाल्यार तें जायना. कित्याक जायना? म्हळ्यार हातूंत कितें तरी आसा की कलेक्टर करपाक शकता, पूण आमकां नॉलेज मेळटा तशी कलेक्टराक वयलो आसता आपूण वयलो, म्हळ्यार ताजी पळय ऑथॉरिटी आसता आपूण वयलो आनी सांगलें की तूं ताजें कांय एक्शन घेवपाक शकपा ना. म्हळ्यार आज अशें जाल्लें आहा, दिल्लीवाले येतात गोंयांत, पयलीं जमीन घेतात आनी आपणाक जाय तें करतात आनी फाल्यां जर ताजें कितें केलें जायत तो दिल्लीच्यान सरकाराक गोंय चलयता. गोंयच सरकार गोंय चलयना हें आज आमकां सिद्ध जावन येता. आतां हीच गोश्ट अशी तरी की तो नॉता क्लब काडलो पळय, क्लब बंद करपाक, थंय सरपंचान आनी पंचायतीन ताका नोटीस काडली. बट पंचायत डज नॉट हॅव ऑथॉरिटी टू डिमॉलिश. पंचायत हॅज टू सेंड इट टू द कलेक्टर. कलेक्टर हॅज टू डू इट. डायरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज टू डू इट. पंचायत डायरेक्टर काडटा, कलेक्टर धाडटा. कलेक्टर म्हणजे आपणाकडे मशिनरी ना, कोणा कडेन मागपा मशिनरी? सो द होल सिस्टम हॅज टू बी चेंज. बट द सिस्टम इज सो दॅट आमच्या ह्या सिस्टमा भितर कशेंच पास जावंक शकना. फकत दिल्लीकार पास जावंक शकतात. बट जे दिल्लीकार उलयता ते जाता काय ना. 2 लाख मेळटले. 2 लाख मेळटा न्हू. अजून गोंया कोणी मेल जाल्यार 2 लाख मेळटात आनी जखमी जाल्यार पण 1 लाख मेळटा. जालें काबार, केस बंद. बट दिल्लीकार म्हणजे 2 लाखा पळय आपण आनी 1 लाख काबार. ही अस्थिती अशी जाल्ली आसा आज गोंयांत. 2 लाखाचो जीव गोंयकार जाता. कोणूय मोर आम्ही इनिशिएटिव्ह आमचे बॉडी मिटिंगेक आम्ही एक ठराव घेतलो की तांकां डिमॉलिशन लेटर काडपाचें आनी वी हॅव ऑलरेडी डन आवर पार्ट.
आणि जेन्ना तो ब्लास्ट जालो तेन्ना सर आयज पर्यंत आमी अंडर दॅट ट्रॅक म्हणजे आमी तांकां पळयत आसा तेंगे ते प्रोसेस आनी तांकां डिमॉलिशन सर काडून सर ते डिमॉलिशनूय करूंक ना म्हणून म्हणजे तांचे फर्दर कारवाई आसता पळय हेड्स आसता पळय तांच्यांनी तांचे कांयच करूंक ना अजून पर्यंत ते तशेंच आसा हांव म्हाका ते कोणाच्या दबावान ते थंय आसा थंय बट इट इज इलिगल पंचायत हॅज नॉट गिवन एनी परमिशन प्रिवियस पंच मेंबर्स हांव सरपंच पयलींच आशिल्ले आनी आतां आमी आसा आमची बॉडी आमी तांकां कसलीच परमिशन दिवना आमी मुखार वी वील टेक एक्शन नाव सिन्स डिमॉलिशन इज बीन रिमूव्ड द कोर्ट ऑर्डर इज ऑलरेडी गिवन टू देम तरी आसतना ते आपले प्रोसेसान चालूच आसा ते बंकर्स थंय दवरपाचे तांचे ते स्टोरेज थंय दवरपाक जाल्यार वी वील टेक पंचायत वील टेक अ एक्शन ऑन इट. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांतलो गोरवांचो एक गोठो बेकायदेशीर आशिल्लोचो दावो करीत पालिकेन तो मोडपाचे हालचाली सुरू केल्यात. एक तर बुधवार मेरेन हो गोठो काडात ना जाल्यार तो आमी मोडटले अशी नोटीस दिवचल पालिकेन संबंदीत गोठ्याच्या धन्याक दिल्या. मजगती आमचो गोठो वाचयात असो दावो संबंदीत धनगर फामिलीन केला. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत बांदिल्लो गोठो बेकायदो आनी आमचे मालकीचे जागेत आसा अशी कागाळ बोड्डे कम्युनिदादीन फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत पालिके कडेन केल्ली. ते कागाळीची दखल घेवन हो गोठो काडचो अशी नोटीस दिवचल पालिकेन गोठ्याच्या धन्याक दिल्या. गोठो काडपाक बुधवार 7 जानेवारी मेरेन निमणी मुजत आसा अशें कळटा. मजगती आमचो गोठो वाचयात असो दावो संबंदीत धनगर फामिलीन केला. आज ह्या गोठ्याक आमच्या 100 वर्सां सोंपली. आमचे 3 पिढ्यो सोंपले. आतां आमचो गोठो आसा. आतां आमी आहा 4थी पिढी. आमी ल्हानपणासून आमी जावन आसले तेन्नाच्यान हो गोठो. सो आतां तो आनी 3 दिसान डेमोलिश जावपाचो आसा. सो सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी आमकां खंय तरी हेल्प दिवपाची न्हू. ही जागा कुमदार जाता म्हणून ते आतां इतलीं वर्सां जालीं कोणी त्रास करूंकूच ना. ह्या वर्सांत आमकां इतलो त्रास जाला आनी हो गोठो डेमोलिश जाता. सो आतां समज डेमोलिश केलो जाल्यार आमची गोरवां वयतली खंय आनी दवरपाची खंय. गोठ्यान कितली गोरवां आसत? गोठ्यान गायी आमच्यो 30 आहा आनी म्हशी 20 आहा. टोटल 50 नग आहा. आनी हेचेरूच आमचें पोट भरता. पयलीं वचून आमचे तेचेर आमच्या जाणट्यांनी स्टार्ट केलें तेचेर आमी चलयता ते. आनी आमचे कामाक बिमाक तशें कोण ना. आतां आमकां कोणी मुन्सिपालिटीन हाडला नोटीस? मुन्सिपालिटीन आमकां नोटीस काडला डेमोलिश करपाचें. म्हणजे तुमची मागणी हा सरकारान केली तर हेतून लक्ष घालचें. सरकारान आमी लक्ष घालचें म्हणून आमी हें करता. इतले आतां म्हाजेच घर स्कीम कोणाक गरीबाक घर ना ताका घर बांदून दिता. आनी आयज बांदलेली घरां मोडटा जाल्यार मागीर आमकां तरी गरीबाक आमी करपाचें. म्हणजे तुमकां बुधवार पर्यंत मुदत आसा. बुधवार मेरेन लास्ट हें आसा. हांगा पिढी जाली आमच्या गोठ्याक हांगा. आनी आतां तेंच्यांनी कायदो काडलो मोडपाक जाय म्हणून आमी करपाचें कितें आतां. गोरवांक खंय ते इल्ले पोरांक खंय दवरतले आनी खंय हें करतले. ह्या गोरवांचेर तुमचें कुटुंब चलता? कुटुंब फक्त गोरवांचेर हें आतां भरता पोट बापडेची. आतां तुमकां नोटीस धाडल्या मुन्सिपालिटी? हय नोटीस धाडल्या. खाली करा म्हणून? खाली करा म्हणून 5 दिसांनी खाली करता. म्हणजे आतां जर हो तुमचो गोठो मोडलो जाल्यार तुमचे ते गोरवांची वेवस्था कशी करतले? तेच म्हणटा सरकारान पळोवंक जाय न्ही ते कशी वेवस्था करपाची. ती वाऱ्यार सोट वता न्हू मरतली ती तळमण ल्हान ल्हान पोरां. हेच्यान बरी तुमकां केन्नाच कोणी मोड म्हणोंक ना ना. आतां म्हणजे 100 वर्सां जावन गेली. हो. आमची मागणी आमकां गोठो जाय. आमकां जाय गोरवांक आमच्या. आतां समज जर तेंचें मोडलें जाल्यार तुमची हालत कितें जातली? ते हालत कितें सरकाराक पळोवंक जाय. तो लोकांचे सह्य करता न्हू. लोकांचें बरें करता खंय न्हू. तेंच्यांनी पळोवंक जाय ताका. पूण गोठो मोडून रावतली कशी मनजात खंय रावतली. आतां तुमच्या गोठ्यान कितलो मनजात आहा म्हणजे गोरवां? आसा 30. 30 कितें म्हशी काय गायी? गायी आनी म्हशी गायी. आतां सांगता कितें आमी आमकां ल्हानपणी पासून हो गोठो. आतां अचानक मोड म्हटला. आतां मोड म्हटला हो गोठो. आतां गोठो मोडलो जाल्यार कितें गोरवांची हें कितें वेवस्था? गोरवां आपली मनजात न्हू ती. तसं तुमी कितें मागतात सरकारा कडेन?
सरकारान खंय ते दिवपाचें आनी कितें पण तुमकां मोडपाक तुमची मान्यता आसा मोडचें म्हणून? आमचे मान्य तशें म्हणून खंय म्हणून रावते न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पेडण्या आगरवाडो वाठारांत मिठाचो वेवसाय करपी प्रवीण बगळी हाणें आपल्या मिठागरांत मिठाचें उत्पादन करपा खातीर काम सुरवात केल्ली आसा. देखून फुडल्या सप्तकांत मिठाचें उत्पादन जातलें असो विश्वास प्रवीण बगळी हाणें उक्तायला. प्रवीण हाणें आपल्या पुर्वजांच्या काळा सावन चलत आयिल्लो हो वेवसाय तिगोवन दवरला. ह्या वेवसायांत फामिली ताका मजत करता अशें प्रवीण बगळी सांगता. आजोबांपासून आजोबापासून सुरुवात करता. आणि आता कोण कोण करता मिठागर हे? मिठागर म्हणजे आता टोटल पहिली मिठागर टोटल 8 आसले ते 8 असले. 5च वाजता 5च करतात. हय 5च चालू. आता तुम्ही कोण कोण हे करता मिठागर तुमची फॅमिली? माझे मिसेस करता, भावाची बायला ती करता हेल्पाक. हो न्हू, मिठाचो आगर हे तयार करपाक डिले जालो, काय कारण असू डिले शकता? म्हणजे पाऊस जास्त पडलो. नोव्हेंबर पर्यंत पाऊस. हरशी तुम्ही जानेवारीन पहिल्या आठवड्याकूच मीठ येताले तुमचे फेमस मीठ. हय जानेवारीन येताले पण ह्या वर्षी पावसाक लागून लेट जाले. आणि सरकार कडल्यान कितें मेळटले तशें अनुदान सरकारान कितें जाहीर केलें? सरकार कडल्यान कशें आमकां वॉटर पंप दिता आता ते आगरात ते काडपाक उदीक ते सुद्दां डिले दिता ते पळय. आयज 4 तारीख जाली. ओके. ते जाचे बेगीन दीत जाल्यार बरें पडटलें. आणि आता शापोरा न्हंय खंय तरी भगदाडा बांधल्या पडल्या ती बांधली सरकारान. ह्या हेतूरसून मी वेवसायीक म्हणून इतलेंच सांगूंक शकता, हे भायले बंधारे आहात ते पळय तेचेर मातसो लक्ष मारपाचो. खंय खंय मदीं दारय ते डॅमेज जाल्या. माझी अपेक्षा 15 ते 16 तारखेच्या मेरेन काडपाची. 16 तारखेचे. आता कितें काम करतात तुम्ही सध्या? सध्या माती मूव करपाचें काम चालू आहा आणि हे थोडे हाते मेरे लावपाचें काम चालू आहा. ही माती आता तुम्ही कशें मूव करतात? म्हणजे पायान गुड्डान मागीर खोऱ्यान हलयता मागीर अशें. ह्या मिठा आगरा खातीर जी हे लागता पळय उदक, ते केन्ना तुम्ही घेता हे उदक? मागीर जाय तेन्ना घेता. थंय एक पाय ते काडून भितर मागीर घेता आमी जाय तेन्ना. आमी आसात आगरवाडा हांगासर मिठाच्या आगरांकडे आणि मिठाच्या आगरांचे काम सध्या आमचे प्रवीण बगळी हे करीत आसात. आणि ताच्या मिठागरान सगळ्यात पयलीं ते मीठ उत्पादन करपाचो विक्रम करत असतात. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तांच्या मिठागरांतल्यान मीठ मेळपाचे ते प्रयत्न करता. पूण फाटल्या नोव्हेंबर सावन पावस पडल्या खातीर हे जे मिठागरान जे उदक भरता ते उदक काडपा खातीर खूब अडचणी येता. आणि सरकारान आतांच आज 4 तारीख आयजूच पंप जे उदक भायर काडपा खातीर तांकां सोय केल्ली आसा. खरें म्हटल्यार जर ते डिसेंबराच्या 15 तारखे उपरांत जर उदकाची सोय म्हणजे पंप उपलब्ध करून सरकारान दिले आसतले तर मीठ बेगोबेग तयार करपाक तांकां संदी मेळटली. हांगासर आतां ते मेरे बांदपाचें काम सुरू आसा, मोव माती करपाची ते काम करीत आसात. आणि मीठ वेवसाय हो पुर्वजां पासून ते करीत आसात. फाटल्या जर पुर्वजांचे आमी जर इतिहास पळयलो जाल्यार हे पुर्वज हांगासर 8 मिठागर जे फेमस मीठ आशिल्ले आगर तातूंतल्यान मीठ काडटाले. आणि ह्या गांवांत व्हडा प्रमाणान मीठ आशिल्ल्यान आगरवाडा हो नांवच मिठागरा वयल्यान तांकां आगरवाडा अशें गांवांक नांव पडलेलें आसा. आमचो प्रवीण बगळी हो प्रगतशील मिठागर म्हणून तो फेमस आसा. बायोडायवर्सिटीच्या अंतर्गत तांचो भोवमानूय जाल्लो आसा, ताका पुरस्कारूय मेळ्ळो आसा. तो आता जानेवारीच्या आपल्या दुसऱ्या आठवड्यान मीठ उत्पादन करपाचे तो यत्न जोरान सुरू आसा. तो एकटोच हांगासर काम करता, ताची फामील ताका वेळोवेळी मदत करीत आसा. अशा मीठ वेवसायाक सरकारान खरें म्हटल्यार मानधन दिवपाची गरज आसा, अनुदान दिवपाची गरज आसा. अशें शापोरा न्हंयक केन्ना केन्ना भगदाडा पडटात, ते बंधारे बांदून तांकां वेवस्थीत तांची निगा राखली जाल्यार भरतेच्या वेळार उदक जे मिठागरा पर्यंत पावचें ना ते भाशेन सरकारान काम करचें
हो जर मिठागर वेवसाय टिकोवन दवरतलो जाल्यार सरकारान जे आपूण कायद्यानुसार नियम केल्ले आसात त्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करपा खातीर यत्न करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकार. हडफड्या उजो लागिल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या अजय गुप्ताचो 10 दिसांचो पुलीस रिमांड शेनवारा पुराय जालो. शेनवारा दुबावीत अजय गुप्ताक न्यायालयान हाजीर केल्यान न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. मजगतीं ह्या दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्यांची फामील दिल्लीच्या जंतर मंतर वाठारात कॅन्डल मार्च आनी शांतीकायेचो आंदोलन करतले अशी माहिती आदोगाद विष्णू जोशी हाणें दिली. फायर ट्रेजेडी केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक्साइज लाइसेंस को लेने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था. जो हेल्थ यूनिवर्सिटी फोर्ज की थी उसके लिए अलग से मापुसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी और जो कि उस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय गुप्ता जो कि एक ऑनर हैं 3 में से उनको अरेस्ट किया था मापुसा पुलिस ने और जिनकी ऑलरेडी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने के बाद उनको फिलहाल जेसी भेज दिया है और उम्मीद है कि इसमें अभी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है. तो जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद दोबारा इनको पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा ताकि आपस में कन्फ्रंट करा सकें. जो भी पुलिस के प्रोसीजर होंगे वो ड्यू कोर्स में पूरा किया जा सके और साथ साथ इन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर रखी है जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था. उसमें हमने ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पूरे विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखा है और विक्टिम परिवार इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है. इवन कल दिल्ली जंतर मंतर पर कैंडल मार्च और वहाँ पर पीस प्रोटेस्ट भी पीड़िता की परिवार के द्वारा रखा गया है और जिसमें वो लोग अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं. तो सेम यहाँ पर भी पिछली डेट पे विक्टिम सभी लोग पहुँचे थे और 6 और 7 को भी इनकी बेल एप्लीकेशन हैं जिसमें एक में अजय गुप्ता की है और एक में लूथरा ब्रदर्स की है और उन सबको भी अपोज करने के लिए विक्टिम फैमिली 6 और 7 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद है. अजय गुप्ता को कितने दिन की जेसी? आज तो जेसी भेजा है, रूटीन जेसी है, दोबारा रहनुमाई में लेके आएंगे और फिर फर्दर अगर जरूरत होगी तो उसमें पुलिस कस्टडी दोबारा से ली जा सकती है जब एक बार लूथरा ब्रदर्स उसमें अरेस्ट हो जाए उसके बाद. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसाई हांच्या कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजाना. सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा हांच्या कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजाना. सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोमंतक टीव्हीच्या 4थ्या वर्धापन दिसा निमतान धारबांदोडे मतदारसंघाचो जिल्लो पंचायत वांगडी रुपेश रामनाथ खासे देसाई हांच्या कडल्यान गोमंतक टीव्हीक उर्बे बरी परबी. गोंयकारांच्या दरेका प्रश्नांचेर घालता उजवाड. कोणशाक घडपी घडणुकांचेर जाता सखोल चर्चा. राजकारण ते समाजकारणींच्या महत्वाच्या बातम्यांचो खजाना. सडेतोड आणि बुलंद. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां